खूब बरो रिस्पॉन्स आसा। गेल्या 5 जुनाक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जालो आनी त्या अंतर्गत आमी पयल्या दिसा पसून सगळ्या कडेन झाडां वाटली आनी आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून एक पेड माँ के नाम अशी एक वेगळीच संकल्पना घेवन आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते म्हणजे 46 बुथांनी आमचे जितले कार्यकर्ते आसात 30-30 जाण अशे सगळ्यांक एक एक झाड आमी ते लावपाचो आमी एक संकल्प घेतला आनी वास्कोंतल्यान एक 5000 झाडां लावपाचो आमचो यत्न आसा आनी ताज्या खातीर आज आमी हांगा थोडी झाडां वाडटात आनी खूब बरें दिसता की आज लोकांक पसून आज ताजी इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा की झाडां कित्याक लावपाचें आनी प्रत्येक जाणां मुद्दम येवन म्हणजे आमी काल रातचेच सांगलां आनी आज तुमी पळयलें जाल्यार इतली गर्दी झाडां खातीर जाता म्हणजे लोकांक पसून एनवायरमेंट आमी सांबाळपाक जाय हें सगळ्यांक कळटा। फाटीं पसून जेन्ना आमी वाटली तेन्ना भुरगीं आयलीं आमचे कडेन घेवपा खातीर आनी आज खंय तरी जी ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक संकल्पना केल्या एक पेड माँ के नाम ती सगळ्यां भितर हें जाल्या आमच्या कार्यकर्तेच न्ही तर इवन भायले जाणटे जावं नाल्यार बायलां जावं यूथ जावं भुरगीं जावं ही सगळीं खंय तरी आपल्याक एक झाड दी म्हूण सांगून तें झाड आपल्या घरा भोंवतणी आपल्या कंपाउंडान लायता आनी खंय तरी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमी हें करता। आमी पळयलें की आमकां सदांच पावस पसून एक जून म्हयन्यान 10 तारखेर बी असो येतालो 6 तारखेर मागीर 10 तारीख पूण आतां आमी पळयता की मेच्या पयलेच तारखेर पावस पडटा 15 तारखेरसून घोग्यांनी पावस सुरू जाता जाल्यार मदींच केन्ना ऑक्टोबरान केन्ना पावस पडटा। ही सगळी क्लायमॅटीक चेंजीस जायत आसा ग्लोबल वॉर्मिंग जायत आसा गरमी इतली वाडिल्ली आसा आनी ताजो एकूच उपाय म्हणजे झाडां लावप जाता तितली झाडां लावप आनी हें करप। आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून आज आमी एक 25,000 झाडां पयलीं इनिशियली आमी लावपाचो आमचो एक हें आसा आनी ती वाडोवन मागीर ती 50,000 पर्यंत व्हरप म्हणजे गोंया सारक्या प्रदेशान जो निसर्ग हें आसा निसर्ग सौम्य असो हें आसा सो अशें करून भारतीय जनता पार्टी मार्फत आमी हो मोठो असो उपक्रम घेतिल्लो आसा आनी त्या सगळ्यांचो इतलो मोठो प्रतिसाद लागता हें पळोवन खूब बरें दिसता। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 तारखेक जालो आनी म्हाका जाल्यार उगडास ना पयलीं कोण तरी हे झाडां वाटप वितरीत कोण करतले काय आयकूंक ना पूण भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येयल्लेली आसा आमी एवरी इयर म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं आमी पळयता की आमी कंटिन्युअस हांगा जे आयच्या दिसा आमी झाडां रोयतात आयच्या दिसा म्हणजे हो म्हयनोच जाता आमी एनवायरमेंट डेसून आतां पासून कंटिन्यू दिता आनी अशें जाल्लेलें आसा की आतां आमी एवरी इयर जेन्ना झाडां वितरीत करता तेन्ना आमचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमचे वोटर्स म्हूण वेल विशर्स म्हूण आमकां विचारीत आसता की हे फावटी झाडां कसली येतली तुमचे कडेन काय म्हणून आनी आमी सदांच म्हणटा आमी हे फावटी बरी झाडां तेन्ना एवरी टायम हे फावटी आमी हाडलेले माणकुराद आमी हाडलेले आसा आमी झाडां म्हणजे माड म्हण आनी वेगवेगळी झाडां हाडली म्हणजे फ्रूट फुलता पळय तसली लिंबाची म्हण अशी हाडलेली आसा आनी ही झाडां इतलेच न्हू आमी समज लायले आनी आयज आमी म्हणटा की आमी आयच्या दिसा आमी वाडटा आयच्या दिसा वाडटा अशें ना आयच्या दिसा म्हणजे ह्या दिसांनी आमी अशेंय करता की पोरू आमी जी झाडां रोयलेली ती सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन करता आज जेन्ना हांवें जाय एक पेड माँ के नाम असो आमी कार्यक्रम आमी पोवचून स्टार्ट केलेलो आनी तें झाड आमी सगळ्यांनी आमचे बूथ कार्यकर्ते बूथ अध्यक्षान आमचे 46 बूथ सगळ्या 46 बुथाच्या अध्यक्षांनी पोरू झाडां लायलेली आहा आनी अंदूय ते लावपाचें आसा एक बूथ माँ के नाम एक पेड माँ के नाम आनी आयज आनी दुसरे फावटी जी पोरू लायिल्ली आहा ती आमी आयज अजून इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेली आसा सगळी बरे भशेन जातलेली आसा सो म्हाका दिसता जे जशें आमच्या दाजी बाबान म्हटलेलें आहा की आमी हांगा 5000 झाडां लावपाचीं आसा एवरी इयर आमी 5000 झाडां लायता आमी म्हणना की 100% ती जाता पूण 5000 समज लायली जाल्यार भितर समज 1000 भर सुद्दां झाडां जाली जाल्यार म्हाका दिसता येता त्या काळान आमचे वास्को सुद्दां बरें हिरवेय जातलें आनी झाडां जी आहा ती फ्रुटफूल झाडां आसतलीं म्हाका तुमी पयलां आसतलीं पयलीं एक टायमाचेर हांगा स्वातंत्र्य पाताचेर म्हण किंवा हेचेर आमची अशोका ट्री आसली ती खंय तरी पळोवन गेली पोर्तुगीज काळांची ती झाडां आसली ती आतां ना पूण आतां आमी रिप्लेस करून झाडां सगळ्याच झाडां रिप्लेस केलेलीं आसा म्हणजे ज्या जाग्याची झाडां कट केलेली आमी परत लावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हेचे फुडें हो प्रयत्न हो चालू आसतलो। खंय तरी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान म्युन्सिपालिटीक डायरेक्शन दिलें की खंय तरी ग्रीनरी करपाची ह्या संदर्भात कितें सांगूं जाता तुमी आमी आमच्या चीफ ऑफिसरान आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक कन्सिडर करून तेणी एक बरो प्रोजेक्ट केल्लो आसा म्हणजे आमी आयडेंटिफाय केल्ले सगळ्या कावन्सिलरांच्या वॉर्डांनी खंय खंय झाडां आमी ग्रीनरी करूंक सोदता आयज आमी पळयता की आमी जेन्ना जे ओवरब्रीज केल्लो आसा ते ब्रिजा पोंदाक सुद्दां आमी एक ते वेली सोडोवपाचो ग्रीनरी करपाचो अशें आमी आमचे शांतीनगर करपाचो थरयल्लो आसा तसो बायणा करपाचो थरयल्लो आसा तशें आमच्या चेअरपर्सनान विविध अशे आयडेंटिफाय केल्या स्पॉट्स ते आमी ग्रीनरी करपाचे आनी ते करतले 100%। माँ के नाम ही संकल्पना आमचे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची संकल्पना आणि सगळे आम्ही बूथ स्तरावयल्या पर्यंत कार्यकर्ते हे कार्यरत करता त्यामध्ये आमचे आमदार श्री दाजी साळकर
आमचे स्टेट सेक्रेटरी दीपक नायक, मंडळ अध्यक्ष सिद्धार्थ, तसंच विशंबर, दामू हे सगळेजण हेज्या खातीर कार्यरत आहा, सगळी महिला भगिनी कार्यरत आहा. आनी आमी जी झाडां लायता ती जगयता, अशें न्ही की फोटो ऑफ करपाक व्हिडिओ दाखोवपाक करता म्हणून. उदाहरण म्हणजे हांगा गव्हर्मेंट स्कुला कडेन हांगा वास्कोच्या मेन गेल्या वर्सा आनी 1-2 वर्सां पयलीं आमी थंय झाडां लायिल्लीं, बांबूची झाडां लायिल्लीं. आयज आमी वचून पळयताले कितें मोठी जाल्या. तितून प्रेरणा कितें मेळटा की ती भुरगीं दररोज एक आपली उदकाची बाटली हाडटा आनी ते झाडांक घालता. म्हणजे हेतूंतल्यान खंय तरी एक झाडां निर्माण करप, ग्रीनरी निर्माण करप हे आमचो उद्देश आसा. आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हे सफल करीत आसा. म्हणून आमी सगळ्या जनतेक अपील करता, माणकुली भुरगीं आयल्या स्कुलाची, आवयच्या नांवान करप. म्हणजे आवय आमकां सगळ्यांत प्रेरणादाय आणि आदर्शवान आसा, तिच्या नांवान झाड लावप हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच विचार करूं शकता आणि ते आमी फुडें व्हरतात. आयज बरें दिसता. म्हाका दिसता काल खंय तरी अवघ्या आमी 7 सुमार लोकांक सांगलेलें की आयज आमी झाडां वाडटलीं आनी आयची गर्दी पळोवन हेंच दाखोवन दिता की लोकांक पर्यावरणा विशयी कितको प्रेम आसा तो. आयज आमी पळोवंक शकता हांगा BJP ऑफिस वास्को हांगा कृष्णा दाजी साळकाराच्या ऑफिसा मुखार आयज हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. आनी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान, डबल इंजिनच्या सरकारान खंय तरी एक यत्न घेतलेलो आहा की वास्को भितर 5000 झाडां रावपाचीं. आनी आयची जी गर्दी आनी प्रेम पळोवन नक्कीच अशें दिसता की वास्कोकार हितून सफळ ठरतले. आनी 5000 झाडां सुद्दां लायलीं जाल्यार तितूंतली म्हाका 50% सुद्दां ती वाडली, बऱ्या भशेन वाडली जाल्यार हें खऱ्यांनीच यश आसतलें. आमी आमच्या आमदारा बद्दल उलयत जाल्यार आमच्या आमदाराचे प्रत्येक प्रयत्न आसता खंय तरी हें वातावरण राखपाचें. आमी ग्लोबल वॉर्मिंग पळयता जावं क्लायमेट चेंज पळयता आनी हेज्या खातीर एकूच तोडगो म्हणटा ती जायतीं झाडां लावपाची. आमचो वास्कोचो आमदार आयज प्रत्येक बाबतींत फुडें आसा आनी तसोच पर्यावरण राखपाकूय तो फुडें आहा. आमी जायते तेजे यत्न पळयता. आमी निर्माल्य कलेक्शन हे जे एक नवीन एक संकल्पना आसली तेका खंय तरी यशस्वी आयज कृष्णा दाजी साळकरान थरलेली आहा. जेन्ना आमी आमचे गणपती पावोवपाक बिचार वयता तेन्ना थंयसरले निर्माल्य कलेक्ट करून तो एक ऑथॉरिटीक एमएसान एक जागो आसा थंय दिता आनी तेज्या कडल्यान मागीर आमकां कंपोस्ट मेळटा. तशेंच आमी पळोवंक शकता हांगा मायमोळे लेकान थंय सुद्दां तेणी जायते अशे बरे प्रयत्न करून आयज थंय बरें वातावरण, बरें एक गार्डन अशें दिसता आमकां त्या तळ्यात. आनी तुमकां सांगपाक बरें दिसता की ही जी कितें झाडां लायल्या ही बेश्टीच झाडां शोभितीकरणा खातीर न्हू, तर ती झाडां खंय तरी ती उदकांतली अल्गी आसा ती खाता. हेच न्ही तर दाजीन हेज्या पयलीं केल्लेले जितके कार्यक्रम जावं जे कितके आतांचो इनिशिएटीव आसूं एक पेड मा के नाम, आमी गेल्या वर्सा जी झाडां लायली ती आयज स्वता आमी आमच्या दोळ्यान पळयता. गव्हर्मेंट स्कुला कडेन ती बांबूच्या रुपान बरी व्हडली जाला. आमी इतकेंच सांगूंक सोदता की BJPचे प्रत्येक कार्यक्रम इतकेच यशस्वी जाता आनी ते परते आमी फॉलोअप दिवन ते कितके आनी फुडें सरले हें सुद्दां पळोवपाक आमचो आमदार फाटीं आसता. धन्यवाद. खरे तो आमदार आमचो दाजी साळकर जो लाडको आमदार आसा वास्कोचो, तसोच BJP सरकारतर्फे खरंच ही योजना ही जी झाडां वाडपाची आसा ती खरोखरच बरी आसा. कित्याक आयज जो पावस मे म्हयन्यान पडला खंय तरी पावस झाडां खातीर हे जावंक शकता. थंय आमची झाडां मारता ती झाडां लायना, पूण आमचे खरेंच आमदारान जो इनिशिएटीव घेतला आनी पार्टीन जो इनिशिएटीव घेतला एक नाम पेड मा के नाम, तो खरंच बरो आसा. जेणे करून आमच्या देशान झाडां वयता ते झाडां लावची आनी आमकां कसलोच पर्यावरणाचो त्रास जावचो ना. तसोच आमचो लाडको आमदार भरपूर काम करता हेच्या खातीर. खंय झाडां लाय म्हूण तेजे आनी तेजे बाकीची सुद्दां कामां आसा ती व्हडल्या रुपान जी दाखोवन दिता आमकां. जो असो आमचो लाडको आमदार आसा तेजे खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमी फुडें वाटचाल करून अशीच झाडां लावन आमी पर्यावरण सांबाळटले हो आमी हे घेता.